आयज आमी सोड्यांच्यान प्रचार चालू केलो आसा. अशें तुमकां पयलीं सांगलेलें दिसान दिसान प्रचार वाडत आसा गोंयांत. ती बरी गोश्ट. आतां फक्त 2 दीस उरल्या, 2 सांगता म्हणल्यार आमकां कॅम्पेन करपाक. आमी जितले जाता ट्राय करता घरान पावपाक आनी जातलें अशी खात्री आहा. कित्याक म्हाज्या बरोबर आमची पंचायत इतली बरी स्ट्रॉंगली उबी आहा म्हाज्या बरोबर. तशें आमचे वोटर्स आहा, आमचे प्लस सपोर्टर सगळे आहा. आनी जशें निलू बाबान सांगलां की थोड्या पुण्याय आमच्या जाणट्यांच्यो आसा, आमच्या पेरंट्साच्यो आसा, म्हणून आयज आमी हेंच्या बरोबर उबे आसा गोंयांनी. आनी तेंच्याच आशिर्वादान आमी आयज फुडें सरलेले आहा झेडपी इलेक्शनाक. आनी म्हाका खात्री आसा की जशे लोक आतां भोंवता म्हाज्या तशे तेच्या फुडें म्हाज्या बरोबर आसतले आनी ते मोठे संख्येन आसतले. ते आख्खे सोड्याकार आसा एकेच सायडीन आसा कशें गोंयांनी. म्हणून म्हाका दिसता तांकां आमचेर असो विश्वास आसा आनी भारतीय जनता पार्टी विश्वास आसा तर ते आनी कोणा दुसऱ्यांक म्हाका निवडून हाडून सोदिना. फक्त भारतीय जनता पार्टीच म्हणटा ती. आनी आमकांय तितली उमेद भोगता की आमी येदो व्हडले पार्टीक रिप्रेझेंट करताय आनी आमचे शोल्डर येदो व्हडलो तेंचे भार दिल्लो आसा. तो आमी सगळे मेळोन एक वांगडा रावन जी कितें कामां उरल्या, जी कामां आमकां कितें येयलें आमचेशीन आनी जें कितें कार्य आमी चिंतलां करपाचें तें आमी अवश्य करतले. एवरी घरान भाजपा सरकारची मॅसेज पावूंक जाय. कित्याक आयज जर आमी वोटाक रिक्वेस्ट करता तर कित्याक करता तेजे बी एक्सप्लेन आमकां दिवंक जाय. बेश्टे वोट मागले म्हणून जायना. कित्याक तांकां आमचे एक्सपेक्टेशन आसा गोंयांनी. सो आनी आमी ती एक्सपेक्टेशन ते दवरल्या बद्दल आमकांय कितें ते 2 उतरां तांकां सांगूंक जाय. म्हणून आमकां टायम पावना म्हणून आमी तें आयज चिंतलां की लेट जालें तरी आमी जाता इतली घरां भोंवून काडटलीं म्हणून. MGPच्या मनशांची करपाची आनी इवन BJPच्याय मनशांची करपाची. हांगा डिफरन्स कांय ना. MGP आनी BJP अशें एलियन्स आसले म्हणून दोगूय एकाच घरांचे आनी एकामेकाची. आनी तेन्ना हांव सगळ्यात 39 मेंबर्स कमिटी आहा पळय शिवोलची MGPची तिचे कडेन मागता हांव की तेंच्यांनी जाता तितके महेशाक सुबेज वोटींगेन निवडून हाडपाचें आनी शिवोलसून तेची कामां करून घेवपाचें. शेईनसून स्टार्ट केल्या वॉर्ड 1 तुमकां खबर आसतली. आमचो कॅन्डिडेट बाब महेश गोवेकर हो कॅन्डिडेट आतांचो न्हू. पयलीं पंचायतीक काम केलां तेणें 5 वर्सां. तेज्या उपरांत तेजे आवय आसा डेप्युटी सरपंच म्हणून. आमी फुडें काडला कित्याक ताका तेजें जें काम इतलें बरें आसा. आख्खे शिवोलेर ताका कोण वळखता आनी कोण वळखना म्हणून तशें ना. सगळेच लोक ताका वळखता आनी सगळेच महेश गोवेकरूच म्हणटा. महेश गोवेकर म्हणटा म्हटल्यार कित्याक तेंची फॅमिली तुमकां खबर आसतली. तेजो चुलतो दोतोर सचिन गोवेकर जो हांगा काम करता. सगळे दोतोरांचे फी हरशी बरी व्हडली आसता पूण हेजी फी केन्नाच व्हडली ना. आनी कोण तर मातसो गरीब कोण गेला जाल्यार ताकाय तो वच म्हणटा मागीर पळोवया. तसलें काम तेंचे फॅमिलीचें. हेजो बापूय मामलेदारान आसलो आनी तो मामलेदारान आसल्या कारणान खुबश्या लोकांक तो पावतालो. म्हाकाय बी म्हाजो गुड फ्रेंड तो नुस्त्याक तारी म्हणून मामलेदारान जेन्ना कसलें काम आसलें की ताका सांगलें बरें बाप्पा अमचे कडेन काम आहा मातशें ताका सांग. हांव वयच्या पयलीं तें सगळें रेडी करून दवरताले. तसलें तेंचे फॅमिलीन तें काम करपाची पद्दत आसा म्हणून आयज ताका आमी फुडें काडला. कित्याक ह्या इलेक्शनान तूं राव आनी वयता थंय ताका बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.